जेन्ना वॉल घालो एमपीटी तेन्ना आमी इमिडिएटली येवन तांचे कडेन इन्स्पेक्शन करून तांकां सांगितलें की ही वॉल काडा म्हणून, बिकॉज एक तर ब्लायंड स्पॉट जातात ते इतले भायर घालपाची गरज नाशिल्ली आनी एक्सिडंट जाता, खूब जाण हांगा एक्सिडंट जाल्ले आसा. हेवटेंतल्यान जेन्ना येता तेन्ना टोटल एक्सिडंट प्रोन झोन आशिल्लो, सो ताज्या खातीर आमी उलोवणें चालू आशिल्लें. मागीर आमी ते गेट्स कित्याक घाले हाजेय तांकां मागीर ताणें सेक्युरिटीचे रिजन सांगून तो गेट घालच्यो पडटा म्हणून सांगले. आनी अशें करून मागीर ते सीएमा कडेन आमी पावले. आमी सगळे सीएमा कडेन गेले, सीएमाकूय रिक्वेस्ट केलो की ती गेट काडपा लावची. दे हॅव पुट अप देयर पॉयंट दॅट हो सगळो कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस ब्रिज इज डन बाय एमपीटी फॉर देयर कार्गो फॅसिलिटीज बी म्हणून. पूण आमी स्टील म्हणटा की तुमकां गेट घालपाची गरज ना म्हणून. इवन इफ कार्गो तुमची फॅसिलिटीज आसली जाल्यार गेट घालपाची गरज ना, गेट काडा म्हणून. सो आमचे प्रायमरी तांकां म्हणणें आसा की तुमी गेट काडात म्हणून. अँड इफ इट इज अटमोस्ट नेसेसरी ऑर समथींग लायक दॅट, अँड दे हॅव गिवन अ रिटर्न एश्युरन्स ऑल्सो. एमपीटीन रिटर्न एश्युरन्स दिला की आमी ते केन्नाच बंद करचे ना. सो वी आर ट्रायंग बोथ वेज, म्हणजे तांचे कडेन प्रेशर घालून ते गेट्स काडपाक आमी पळयतात. आनी दुसरें म्हणलें सपोज ते ऑप्शन जायना, इफ देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लेम जाल्यार हांगा भितर जरी घेवन एटलीस्ट लोकांक एक्सिडंट जावपाक पडपा जायना, लोकांक त्रास जावपा जायना, हे आमी दोन प्रामुख्यान हे आसा तांचे कडेन आमी सगळ्यांक आज आपयल्या. तुमकां दोन सक्सेस मेळ्ळ्या म्हणटा दे हॅव गिवन इन रायटिंग दॅट दे विल नॉट क्लोज द गेट. दे विल नॉट. दुसरे दे हॅव अग्रीड टू कम बिहाइंड. नो, दे आर वी आर रिक्वेस्टिंग देम. आमची प्रायमरी हे आसा की गेटूच काडा. इफ समथिंग टेक्निकल ते बी आमी सीएमा कडेन परते उलयता. सो ते सपोज जायना जाल्यार यू शूड कम इनसायड. थंय गेट आसपाकूच जायना, तो कंपाउंड वॉल बी थंयचो वचूंकूच जाय. देर इज नो ऑब्जेक्शन, हें कांय ना. वी आर जस्ट ट्रायंग टू टेल देम बिफोर एनी मेजर कितें जावचे पयलीं ते फाटल्यान घ्या. फाल्यां कोणी हांगा मेलो कितें जालें न्ही मागीर आमी रडून पावयता ना. मागीर आमी ताजे खातीर आमी तांकां पयलेंच सांगता बिफोर हँड तुमी तें करा म्हणून. सो ते जालें जाल्यार म्हाका दिसता इश्यू सॉल्व जातलो. कंपाउंड वॉल कितें घातली? कंपाउंड वॉल तांणी कंपाउंड वॉल घाले, ते हाका घालून ते कंपाउंड वॉलान ते टोटल आपली एरिया ते रिड्यूस करता म्हणटा. रिड्युसिंग इज नॉट द सोल्युशन. ती गरजूच ना. ते सामकें हायवेचेर आसा आनी ताचो पर्पजूय सॉल्व जायना. ते भायर घालून ताका काय कसलो पर्पज सॉल्व जाता तो कळना. सो आमी सांगलें ते भितर घे मिनिमम एटलीस्ट हांगा तरी घेवन, म्हणजे आमकां कांय लोकांक ट्राफिकेक कसलो त्रास जायना. तेणी आयज इनिशिएटीव घेतल्या आनी खरोखर जो प्रॉब्लम आहा म्हणून हांगा सगळे ऑथॉरिटींक हांगा आपयलेले आसा. हे जे एमपीएची हांगा पयलीं फावट येयलेले आसा, म्हणजे हांव केन्ना मेळोकूच ना तांकां पयलेच फावट येयलेले आसा. हांवें ते फावट एजिटेशन सुद्दां केलें. हांव आवाज करपाचो बंद केलो. हांव फक्त आतां म्युन्सिपालिटीन आवाज करता. म्हाका एक्टिविस्ट म्हाका परते परते विचारता तुमी रेजोल्युशन घेतलेलें ते कंपाउंड वॉल काडपाक जाय म्हणून. कितें जालां? हांव एवरी मिटिंगेक प्रेशरायज करता चीफ ऑफिसर ते एक्शन घेता काय घेयना म्हणून. आयज लास्ट मिटिंगेन हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा समज तुमी एक्शन घेयना जाल्यार फुडल्या आमी मोटलान तूं रिस्पॉन्सिबल आसा चीफ ऑफिसर सांगला म्हणून. म्हाका दिसता आयज एमपी हांगा येयल्लेले आसा. जेन्ना म्हणजे उजो लागता पळय तेन्ना ते उदीक सोदपाक भोंवता पळय तशी भानगड जाल्लेली आसा. आमी हांगा हा लोकल्स आसा. हांव कावन्सिलर म्हणून उलयना, आमी लोकल आसा. पूण लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव 25 वर्सां ह्या वॉर्डान आसा. हांव लोकल म्हणून उलयता कित्याक ही जे आहा पळय हांगा सारको एक्सिडेंटल झोन आसा. तोच म्हाका मेन मेजर प्रॉब्लम तोच समज जायना. सगळे भायणाकार एक जालेले. आमी इतले जाण म्हणटा तांकां दिसता की आमी टेरर म्हणून. म्हाका समज मोडपाक जाय म्हाका टायम लागना. हेंच्यांनी हांगा पळय कॅमेरा बसयला. व्हेरी नेक्स्ट एजिटेशन केल्या उपरांत व्हेरी नेक्स्ट तेंच्यांनी कॅमेरा बसयला. कित्याक हांवें म्हटलेलें प्रेसाक म्हटलेलें की आमी 8 दिसान हांव मोडून उडयतलो म्हणून. म्हटलेलें म्हणून तेंच्यांनी कॅमेरा बसयला. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदता हे कॅमेरा बसयल्यार सुद्दां आमी मोडपाक रेडी आसा. आमचे कडेन तांतले मनीस आसा. पूण आमी कितें आमचो सरकार आमचो सीएमान आमकां एश्युरन्स दिलेले आसा की हे केन्नाच बंद जावचें ना, आमकां जाय तें जातलें म्हणून. हांव आमचें एक सेक्शन आसा सेक्शन 86 कितें म्हाजो अंडर म्युन्सिपल एक्ट. जे कंपाउंड वॉल ते बरयला पळय अरे हेका रोड जालो तुजी प्रॉपर्टी आसूं न्ही तुका फुटपाथ म्हणून दवरपाक जायना जागा. आयज हांगा तुमी पळय सेटबॅक ना बरें ते सगळें जालें. तांकां परमिशन तरी आसा कंपाउंड वॉल बांदपाक. आमचे कडेन खूब प्रश्न आसा. म्हाका बऱ्या लोकांक सांगलें हेंच्या अगेन्स्ट कोर्टान वच म्हणून. पूण म्हाका बरे भशेन करपाक जाय. आमच्याच सरकाराच्या अगेन्स्ट कोर्टान वचप म्हाका बरें दिसना. पूण हे आहा पळय ते इल्लिगली केल्लेले आसा. आयज हेंचे मोडपाक पडटले म्युन्सिपालिटीन म्हणून तेंच्यांनी हांगा आमदारांक जॉयंट टुगेदर मिटींग घेतलेली आसा. ही तेंचे पयलीं येवपाक जाय आसलेली. जे आपल्या जैन म्हणटा पळय गेटीची कित्याक गरज आसा. रॅम्प 2 कडेन आसा त्या साठी कित्याक ना. ते कितें म्हणटात की फाल्यां सकाळीं एमपीटीन एजिटेशन जालें जाल्यार तांकां गेटी बंद करपाक जाय. एक गेट बंद केली जाल्यार हेजी बंद जाता आनी ती गेट आहा ती कितें वास्को सिटीची चिंतपाक जाय जाल्यार खूब आहा. आयज एमपीटी ग्रावंडाची दशापयत कितें जाल्लेली आसा. एमपीटी ग्रावंड जो थंयचे बायणाकार वास्कोकार यूज करता थंय गेट ना. आयज एक स्थिती एकदम बिकट जाल्ली आसा. थंय तेंच्यांनी गेटी चोरून कोण येला आनी गेटींचे आरपार जाल्यार तुमी मिडिया तुमी वास्कोकार तुमकां खबर आसा जाल्यार हांगा कित्याक गेटी हांगा गरज नासता. ही गेट वन थंय तरी यूज करा. हांव एक बायणाकार म्हणून बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बायणा. आमचें सिंपल आसा हांगासरी गेट आसपा जायना. तिची वॉल आसा ती काडपा जाय. इट इज अ डेड म्हणजे ह्या सायडीन गाडी येयली त्या सायड एक्सिडंट. तेंचो क्लेम कितें आसा दे मे बी रायट ऑन देअर पार्ट की तेंची प्रॉपर्टी
आनी खंय स्ट्रायक जालो कितें जालो जाल्यार एमपीटीन वास्को रॅम्पाक घाला मरे गेट मागीर वास्को रॅम्प लागीं ना एमपीटीक ती तेंची प्रॉपर्टी न्हू ही तेंची प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी म्हणजे एमपीटीन कोणा कडल्यान घेतली बिफोर पोर्चुगीज आफ्टर पोर्चुगीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान घेतली मरे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची प्रॉपर्टी न्ही मागीर गेट घालतले आनी कितें क्लेम करपाक सोदता तुमी हांव बायणाकार म्हणून स्पश्ट मत सांगता गेट आसपा जायना ही वॉल काडपा जाय जाल्यार सेक्युरिटीचो यू कीप CISF हियर आमी सपोर्ट करपी आसा आमी एमपीटीच्या विरोधात ना पूण जनतेचे हित सगळ्यात मोठे इम्पॉर्टंट बायणा बिचाक रवींद्र भवनाक येवपा खातीर हो एक्सेस आसा आमचो डिमांड आसा एमपीटी कडेन गव्हर्मेंट गोवा कडेन आमदार दाजी कडेन कावन्सिलर दिपका कडेन गेट काडपा जाय आनी वॉल काडपा जाय आनी ती इमिडिएटली काडपा जाय नाल्यार अशें CCTV घालून आमी कितें करता ते पळोवपाक करना जनतेची ताकद तुमी पळोवं नाका देव बरें करूं तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर